आयज आमी कुडचड्यार बाजारान प्रिती हॉटेलान च्या पिवपाक म्हणून भितर सरलेले. थंय आमी च्या पिता आसतना प्रत्येक आमकां आमी पुरी घेतलेली. पुरयेन भितर आमी तेजे पयलीं घेतलेली. तेजे पुरयेन भितर आमकां बारीकशे पयल्यार कीड सापडली. हांगा आमी उडपी हॉटेल म्हणून भरपूर जाण जेवणाक नाल्यार कितें च्या पिवपाक रिफ्रेशमेंट पिवपाक म्हणून भितर सरतात. हांगा पयल्यार ते सगळे एका अनहायजेनीक फूड सप्लाय करतात, अनहायजेनीक खावयतात. हेजे मुखार फूड एंड ड्रग्सान कितें हेचेर कारवाई करची ना तेंची येवन हॉटेलां सगळीं चॅक करची अशें हांव आता तुम्ही आसा पळय तुमकां पुरी एक पुरया मेळ्ळ्या काय आनी आशिल्लो? ना एकूच पुरेन मेळ्ळा म्हाका. काय म्हणून येता पळय आनी जवळ जवळ 4 प्लेटी खाल्यो. जशें आमी ते पयल्यान खाल्ले कितें ओटी कितें म्हणटा आमी प्युअर वॅज निवळ म्हणटा. मागीर आमकां सायडीक आमकां मेळ्ळो तुमी मुखार पुरी स्टॉप करात. आमच्यो 2 कितें पुरी उरलेल्यो त्यो आमी सगळ्यो स्टॉप केल्यो आनी म्हाज्या ल्हान ल्हान भुरग्यांनी खाल्यो. आतां कोणा खबर कितल्योशे कितें खाली आसतल्यो. आतां आमची सगळी येयल्ली, सगळी आमची फॅमिली ती विटली आतां.